नमस्कार. येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकाराचे येवकार. खबरो विस्तारान. सावंतवाडीतल्या एका बायलेक लग्नाच्या हायस दाखोवन लैंगिक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी एका 18 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. दिवचले पुलिसांनी प्रकरण 0 FIR केल्या. उपरांत कोलवाळे पुलिसांनी अटक केल्या. भुरगो नानोडेचो जिल्ह्यात 0 FIR जावपी हे पयलेच प्रकरण. BNS कायदे सकयल खंय तशी तरतूद आसा. असिस्टंट इंजिनियराच्या पोस्टाचे प्रमोशन ऑर्डर रद्द करपाची म्हूण ज्युनियर इंजिनियर हायकोर्टात 2017च्या नेमाप्रमाण प्रमोशनाक 60% ज्युनियर इंजिनियर आणि 40% टेक्निकल असिस्टंट आसूंक जाय. मात जूनात काडिल्ल्या प्रमोशनाचे अर्देक टीएन चड प्रमोशन म्हूण JEEंचो दावो केस 22 सप्टेंबराक दवरल्या. Our clients are all experienced junior engineers in the Goa PWD and they have been unfairly bypassed for promotion to the post of assistant engineer. The law is very clear otherwise that the promotions must follow a ratio of 60:40 quota in favor of junior engineers over technical assistants. But in June this year, the government issued an ad hoc promotion order that completely reversed this ratio, and they have given more posts to the technical assistants and completely sidelined the junior engineers. This not only violates the recruitment rules but also the constitutional guarantee of equal opportunity in public employment. So we have moved the Honorable High Court to set aside this illegal promotions and fill the same by maintaining the 60:40 ratio as prescribed under the rules. So the entire thing, as we have contended, has been done to favor certain technical assistants who are otherwise not eligible for the said post. Today, the notices were issued with the returnable date on 23rd September. कॅबिनेट रिशफलाविशीं दिल्लीच्या बसकेचो फायनल रावंड जालो. आता फुडलें कितें ते गोंयांत म्हूण BJPच्या सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळटा. प्रदेशाध्यक्ष दामू दिल्ली BL संतोशाक मेळ्ळे उपरांत बुधवारा सांजे गोंयांत पावलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय बुधवारा दिल्ली. चवथी आदी कॅबिनेट रिशफल जावपाचो विचार चल्ला म्हूण कळटा. गोंयचो कॅबिनेट रिशफल विधानसभा अधिवेशना उपरांत केन्नाय जातलो म्हूण सुत्रां सांगतालीं. मंगळार आनी बुधवारा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली आशिल्ले. सर, दिल्ली तुमी आसतना CMय तुमच्या बरोबर आशिल्ले अशें आयकूंक येता. आसतात. हे आमचो एक प्रक्रियेचो भाग. देवान ते आपले कामाक खातीर आसाम गेले आनी तांची आयज ह्यो भेटी आशिल्ली. आता रोखडेच इलेक्शनां येवपाचें आसा. पंचायतीची जिल्हा पंचायतीची कितें स्ट्रॅटेजी बिटेजी कितें डिस्कस जाल्ली आसा? सगळें जातलें. पयलीं चवथी वयली सगळ्यांची वेवस्थीत जावं. चवथे पयली रिशफल चान्सीस पूण जावंक शकता. सुत्रांकडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण विधानसभा अधिवेशना उपरांत कॅबिनेट रिशफलाच्या हालचालीक नेट. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी मुख्यमंत्री सावंत दिल्लीत. दामू नायक बुधवारा BL संतोष आनी अरुण सिंगाक मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्याच्यो फुडाऱ्यां बरोबर बसका जावपाच्यो आसा. ह्यो बसका दिल्लींतल्या बसकांचो फायनल रावंड आसतलो. फुडले सगळे सोपस्कार गोंयांतूच जातले म्हूण खासा सुत्रां सांगतात. रिशफल जातना आनीक कोणाक देव कोणाक घेता ताचेर सगळ्यांच्यो नदरो आसात. सभापती तवडकराचें नांव पयलींच फायनल जालां. मात मोठें पद सोडून मंत्री जातना उपमुख्यमंत्री सारकें पद ना जाल्यार वजनदार खातें तरी आसपाक जाय अशी चर्चा चालू आसा अशें कळटा. तशें जायना जाल्यार वेगळी गणितां करपाची तयारी चल्ला म्हूण सुत्रां सांगता. सध्या चल्ला ते चर्चे प्रमाण 2 बदल जातल्यो म्हूण कळटा. मजगती दिल्ली गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डाक मेळ्ळो. GMC खातीर आनीक 50 MBBS सिटां वाडोवची म्हूण ताणें मागला. मजगती एसटींक गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षणा खातीर बिल लोकसभेत पास केले म्हूण मुख्यमंत्र्यान अमित शाहचे उपकार मानले. ताका सप्टेंबरांत म्हजे गोंय येवजणेच्या उक्तावणा खातीर गोंयांत आपयला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोलवा माडेलात जाल्ल्या हल्ल्यांत आतांमेरेन 8 जाणां घुकल्ल्यात. वापरिल्लीं शस्त्रां खंय आजून रिकवर जावंक ना. हल्लो कित्याक केलो ते विशीं वाच्यता कोण करिना. 48 वरां जालीं सगळें गुप्त. जखमी दोगांकूय GMCत सगळे हिस्ट्रीशीटर म्हूण म्हायती मेळटा. धरला तांकां 5 दिसांचो रिमांड. कोलवा माडेलांत जाल्ल्या हल्ल्यांत आतांमेरेन 8 जाणांक अटक केल्यात. तांकां 5 दिसांचो रिमांड. आयज पुलिसांनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनांत तांकां रिमांडा हाडिल्लो आनी तेंच्यान 7 दीस स्थिती मागिल्ली. पूण कोर्टान तांकां 5 दीस दिली. पुलीस येवन टायम मागलो. APP चड लेट आयले आनी तांकां APP गेली. त्या ती तेंच्यांनी टायम मागलो. तांकां 5 दिसाचो रिमांड दिला. मंडे प्रोड्यूस करतले. कितले एकवीस पर्सन कितले आहा? सद्याक 8 आसात. 8 जाणांक अरेस्ट केल्या. गँग वॉर जालो कोलवा रोडार.
ते हेतून संदर्भात तांकां अरेस्ट केला. मजगती पीडिताचो वकील म्हणटा गँग वॉर ना. People are saying it's a gang rivalry, but there is a very different aspect that is there to this particular case. Hence, there is an intervener in this matter to keep this particular case before the court. Some are trying to misguide even the public, and this is also being shown as a gang rivalry, but the picture behind it is very difficult to come out because there are many sources that are trying to hide the real picture. What is the real picture? The real picture is that one boy had stopped and brought narcotic substances that were being supplied in Margaon and the belt of Kolwa at a standstill. And the man behind the curtain is the main drug lord, should I say, or a drug dealer. All meaning drugs have come to a standstill today, at least in Margaon and the belt of Kolwa. And this is the belt for South Goa where most business chala म्हणटा तो. प्रुडंट खातीर सावियो डायज आणि सगुण गावडे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आसामांतल्यान बुधवारा दिल्ली पावलो. केंद्रीय भलायकी मंत्री आणि बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक मेळ्ळो. GMCत MBBSची 50 सिटां वाडोवपा विशीं खंय मागणी केल्या. एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपा विशीं संसदेत पास केल्ल्या बिलाचोय विशय बसके मुख्यमंत्र्यान काडलो. न्हावेले साळपे तळ्याच्या प्रदूषणाचो नियंत्रणा विशीं अर्द दिवन हायकोर्टांत याचिकेचो निकाल लायलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मडगांव पालिका आणि सिवेज इन्फ्रा कॉर्पोरेशन निर्देश दिल्यात. लागसारच्या व्यावसायिकां आस्थापनांचे सिवेज तळ्यांत सोडचे न्ही म्हूण आदेश. That is a major direction. Thereafter, municipality has been directed to completely keep a watch and vigil, and whenever there is an issue about this pollution of this lake and the fields around it, the municipality will inform to the sewage corporation. Further, there are areas where the sewage lines cannot be laid because the areas are such, they are low-lying areas, so some special arrangements are being made to pump, etc. And that project also the sewage corporation will take up, and that work will also be completed in a time-bound manner. And based on certain other directions in respect of this particular lake and the fields in and around this lake, the High Court has disposed of the petition with a direction to every authority to take all care and precautions and steps to prevent any pollution of these fields and the lake. मंत्री बाबुशा आड अल्पवयीन चलयेच्या बलात्काराचे केसीची ट्रायल निर्णायक पावंड्यार उत्तर गोंयचे खासा कोर्टान बाबुशाची जबानी नोंद करून सुरू केल्या. बाबुशा आड 2016 अल्पवयीन चलयेच्या बलात्काराच्या आरोपा खाला पोस्को आणि IPC केस केल्ली. इन कॅमेरा ट्रायल चल्ल्या. संबंधित लोकांकूय एंट्री. बाबुशांचो परत 18 ऑगस्टाक स्टेटमेंट घेतले. गोंयभरच्या कोर्टांनी जुईजांचो उणाव केसी फुडें धुकलतात. सरकारी डाटा मेळटा ते प्रमाण 19 जुईज उणे सिव्हील क्रिमिनल मेळून 60,000 केशी. तातूंतले 2023 11 पदां खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ली. ट्रेनिंग चल्ला. 2024 4 पोस्टां खातीर परीक्षा जाली. निकाल उरला. एडवोकेट राधाराव म्हणटा नेमणूक प्रक्रिया सुदारूंक जाय. गोंयभर जिल्लो न्यायालया सयत हेर कोर्टांनी जुईजांचो उणाव केसी पेंडींग म्हूण बोवाळ. डाटा मेळटा ते प्रमाण गोंयभर 19 न्यायाधीश उणे. डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन कोर्ट साऊथ गोवा 8 पोस्ट वेकंट. सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट तिसवाडी मेर्शे 3 पोस्ट. सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट म्हापशां 3 वेकंट आसात. सिव्हील एंड क्रिमिनल कोर्ट फोंडा गोवा 1 आसा. ग्राम न्यायालय सत्तरी वाळपय हांगा 1 पोस्ट वेकंट आसा. सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट बिचोली हांगा 1 पोस्ट वेकंट आसा. सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट वास्को 1 पोस्ट वेकंट आसा. जाल्यार सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट सांगे 1 पोस्ट वेकंट आसा. मजगती 2023 11 पदां खातीर प्रक्रिया सुरू केल्ली. ट्रेनिंग खंय निमण्या पावंड्यार आसा. 2024 काडिल्ल्या 4 पोस्टां खातीर परीक्षा जाली. निकाल उरला. आनी आतां अशी आमच्या गोंयांत एक परिस्थिती आसा की कोर्ट्स पळय म्हणटा म्हणजे गोंयचे ते ओवरबर्डंड आसा आनी जुईजांची एकदम शॉर्टेज आसा. सिव्हील एडमिनिस्ट्रेशनाक काम जायना तेन्ना सगळो लोक कोर्टाक येता. एक डिसेंबरसून आतां एक 8 म्हयने सुमार जाले. म्हयन्या एक हियरींग येता आनी जज पळयते नाय कोर्टाक. सो हे आतां 8वे फावटी 8 म्हयन्यांनी 8 हियरींग जाली. जज ना. The moment a junior division judge is posted to the senior division or is promoted, vacancies arise at a low level.
So it is important that the government formulates a policy by which judicial exams are held at periodical intervals. Judges are selected, trained, and then they are inducted into the system as per merit the moment a vacancy arises. So long as this is not done, this problem will continue. This is a problem of system. The system has to take this into account and create a system where judges are ready and available to step in the moment there is a vacancy. But with court staff, no, they are overworked. Both judges and the court staff are overworked. The government has to pay attention to this aspect. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सावियो डायस. फाटले कितलेशेच दीस पोस्टाची वेबसायट डावन आसा. पोस्ट ऑफिसांनी लोकांच्यो लायनी 5 मिनटाच्या कामाक अर्देवर लागता म्हूण बोवाळ लोक उलयले. मजगती कळटा ते म्हायती प्रमाण वेबसायटीचे खंय अपग्रेडेशन चल्लां. तातूंतले वेबसायट खंय डावन जाणटो नेणटो लोक विटला. इंडियन पोस्ट वेबसायट ही कांय दीस जाले डावन आसा आनी हे कारणान लोकांक खूब इश्यू फेस करचे पडटा. जे काम कसलें येयलें तें 10 मिनटान जातालें त्या खातीर लोकांक अर्द वर 1 वर 2 वर अशें लायनीक उबें रावचें पडटा आनी थोड्याक तें काम जायनासतना परत वयचें बी पडटालें. ऑलमोस्ट लायक 35-40 मिनिट्स. हरशीं ही सर्वीस घेवपाक तुमकां कितले टायम लागतालो? 10 मिनटान जातालें. पूण नाजाल्यार एक 5 मिनटां भितर जाता. नाजाल्यार मातशें कितें जाता. कावंटर गेला म्हणजे मातशें चलता. एक कावंटर चलता, एक कावंटर चलना. पण फाटल्याच्यान सवका आशिल्ली. खूब स्लो आशिल्ली. तुमकां इश्यूज फेस करचे पडले? इश्यूज फेस करचे पडटाले. तुमी येवन परत गेले? येवन परत गेले आमी. आतां पण आतां फास्ट कंपेर्ड टू आतां 3 कावंटर केला म्हणजे मातशें फास्ट आहा. आनी सद्या पोस्टल सर्विसीन एडवान्स पोस्ट टेक्नॉलॉजी हेची इम्प्लिमेंटेशन चालू आसा आनी ते कारणान जी पोस्ट सर्विसीची वेबसायट आसा ती खूब कडेन स्लो आसा. थोडी कडेन चलना, थोडी कडेन सर्विसीस तेंचे चलना आनी हे खातीर लोकांक खूब इश्यू फेस करचे पडटात. आनी हो इश्यू गोंयांतूच न्ही तर आख्ख्या भारतांत चालू आसा आनी हेजेर सोल्युशन काडप सद्या चालू आसा. जी म्हायती गावता ते हिसपान फाटले 3-4 दीस सर्वीस खूब डावन आशिल्ली. लोकांक ती 3 वरां 2 वरां रावचें पडटालें एक कितें कामा खातीर. पूण आयच्यान खंय सर्वीस मातशी प्रॉपर जाल्ली आसा. आयच्यान खंय वेबसायट चलपाक लागली आसा आनी आशा करतात की फुडें ही सारकी प्रॉपर चलतली म्हणून. वेबसायटीचो इश्यू सॉल्व जावचो म्हणून मल्टी लेवल्स मिटींग चालू आसा, हाय लेवल मिटींग चालू आसा आनी हेजेर बेगीन सोल्युशन काडपाचें डिपार्टमेंट प्रयत्न करता. सामान्य मनशाक आता बरे दर्जाचे म्हारग नवी वखदां सवाय जांक दरान मेळटली. PPILRTच्या उपक्रमा सकल हें शक्य जातलें भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयलो. वखदां दर धोरण चालीक लावंक गोंय पयलें हे वरवीं वखदां खरेदी प्रक्रियेंत खंय पारदर्शकता येतली. गोंयांत पयलेच खेप PPILT पॉलिसी. ह्या पॉलिसी खाला सामान्य लोकांक उच्च दर्जाची म्हारग नवी वखदां सवाय दरांत मेळटली म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आयज PPILT म्हणून आमी ती पॉलिसी गोंय राज्य पयली फावट ड्रायव्हिंग फोर्स जे जाल्ले आसा PPILTच्या माध्यमांतल्यान म्हारग आमी मेडिसीन आमकां कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींगच्या माध्यमांतल्यान आमी ते घेवं शकतले विथ अ डिस्काउंट ऑफ मोर दॅन 60-70-80% तेजे वयर बी आमचे डॉक्टर्स कंपेर करतले की पुलांत कॉमन पुलांतल्यान जे मेडिसीन जे आसा ते मेडिसीन चीप आसा काय आमकां हे आनी चीप आमी गावंक शकता. स्क्रिनींग आमी मोर दॅन 70,000 आमी स्क्रिनींग AIच्या माध्यमांतल्यान आमी केल्ले आसा. 15 ऑगस्टाक आनी गोश्टी आमी अनावन्स करतले. प्रधानमंत्रीचे एकूच विचार की सामान्य आनी गरीब मनशाक बरे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल्स आनी बेस्ट मेडिसिन्स एट व्हेरी ट्रान्सपरंट मेथडान आमी ते प्रोक्यूर करून तांकां पावोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. सगळे कंपनी जर तेंचे कडेन मेडिसीन ते आसा ते आमकां ते प्रायस ऑफर करता. ते आमच्या पुलान जे आमकां प्रायसीस जे ऑफर करता एक पूल INHचो पूल त्या हेज्यातल्यान आमी ते घेवं शकता. इंडिव्हिज्युअली कंपनी कोट करूं शकता आनी आमी ते कंपेर करून सवाय भितर कंज्युमर जो पेशंट आहा ताका बऱ्यांतले बरे मेडिसीन सगळे सवाय मॅक्झिमम डिस्काउंटेड प्रायसाचेर ते गावपाक शकता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. भोवत्या सुण्यांचो बंदोबस्त करून गोंयांत टास्क फोर्स नेमला. सुप्रीम कोर्टाच्या अर्दी प्रमाण बेवारस आनी आक्रमक सुण्यांक आदी शेल्टर होमांनी घालतले. रस्त्यावेल्या गोरवां खातीरूच अशी वेवस्था खंय सरकार करता. शेल्टर होमांत NGOची मजत घेवन मंत्री निलकंठ मिडिया मुखार उलयलो. गोंयांत सुण्यांचे हल्ले दिसान दीस वाडत आसात. रस्त्यावेल्या सुण्यांची संख्या चडत आसा. दिल्लींत रस्त्यावेल्या सुण्यांक शेल्टर होमांत घालपाचे सुप्रीम कोर्टाचो आदेश. तेच फाटभुंयेर गोंयांतूय NGOचो आदार घेवन सुण्यांक शेल्टरांनी घालतले म्हूण पशु संवर्धन खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. स्टे डॉग्स तेंचे शेल्टर होम करून तेची वेवस्थीत कॅर घेवपाची डायरेक्शन दिला. अजून ऑर्डर आमकां हातीन बगावंक ना. ती ऑर्डर घेतली काय तेच्या बरोबर आमी आतां रोखडेच इमिजिएटली
एक टास्क फोर्स डेप्युटी डायरेक्टर चीफ आणि नॉर्थ अँड साऊथ 2 असिस्टंट डायरेक्टर आसतले आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या आउट ऑफ स्टेट आहा ऑफिशियल कामा खातीर. ते येले काय तेंचे कडेन उलोवन तेंच्या मार्गदर्शना अंडर बेस्ट ऑफ बेस्ट ह्या स्टेट डॉग्साचे आमी कशें केअर घेतले, कशें शेल्टर दितले जावं कशे पद्दतीन आमी ते अशें सांबाळ तेंचो बरें अशें जातलो हे वेवस्थीत आमी करपाची आमची तयारी आहा. त्या जाग्यार कुत्रे एग्रेसीव आहा तांकां पयलें प्राधान्य दिवन तांकां शेल्टर होम कशें दिवचें आनी कोर्टाचें मार्गदर्शन आनी तेच्या बरोबर जे NGO आहा तांकांय जाताले तेंचे तयारी आहा जाल्यार आमच्या भितर करप. तशेंच रस्त्यांचेर बसतल्या गोरवां खातीर सरकार शेल्टर होमांची तयारी करता म्हूण मंत्री निळकंठान म्हायती दिली. 8,000 ते 9,000 स्टे कॅटल्स एके कडेन हाडून सांबाळ करपी NGO आमकां एप्रोच जाला आनी तेजे प्रोसेस चालू आहा. तो जायत जाल्यार म्हाका दिसता जास्तीची जी स्टे कॅटल्स रस्त्यार आहा तितकी ते त्या हितून शेल्टर होमान वयतली. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. आकाश एज्युकेशन सर्व्हिसाची अर्थ परीक्षा 2025 लॉन्च. आकाश कोर्सिंग वांटो घेवपी राष्ट्रीय पावंड्यावयली ही परीक्षेच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक 250 कोटीचे स्कॉलरशिपीक अप्लाय करपाक मेळटले. 2.5 कोटी कॅश अवॉर्डूय मेळटलो. ही परीक्षा ऑनलायन आनी ऑफलायन 4 ते 12 ऑक्टोबर मजगती जातली. We are gathered here for the launch event of our ANTHE examination. ANTHE stands for Akash National Talent Hunt Examination. As far as Goa is concerned, so first round has already been completed and as far as our knowledge is concerned, 71 students have already confirmed their seats in GMC. ANTHE is gateway to all these courses which we used to offer at Akash. For NEET, for JEE and for Olympiad and Foundation. This examination students can avail scholarship up to rupees 250 crore. We have planned to give a scholarship for 250 crores this year along with 2.5 crore of cash awards. So ANTHE is, it's just not the recognition of the talented students, but we are here to give the financial aid to all the deserving students. As the schedule of ANTHE has already been released and registration has been started. And the cost of this examination is rupees 300. We are giving early bird offer and with a 50% of discount fee. And the examination is in both the mode, online and offline. The online examination is scheduled from 4th of October to 12th of October. The student can select any 1 hour slot among these days. And offline examination is scheduled on 5th of October and 12th of October. And result will be published in late October and first week of November itself. बुलेटिन इतलेच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले, GOT ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.